नवी दिल्लीत सागर संवाद ह्या खासा कार्यावळीचे आयोजन झाले। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी जहाज परिवहन क्षेत्र अधिक घटमूट करप, रोजगार वाडोवप तसेच देशाच्या दर्यादेग वाठाराची तांक अधिक वाडोवपाचे दिकेन चर्चा जाल्ल्याची माहिती दिली। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लीत खासा कार्यावळीत उलयतना कुशळ दर्यादेग दळ तयार करपाचेर प्रशिक्षण तांक वाडोवप आनी तरणाट्यांक रोजगार तयार करपाचेर भर दिलो। नवी दिल्लीत आयज दिल्ली लक्ष्मी येवजणेची मान्यताय पत्रां भेटयली। येता त्या रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर दिल्लीतल्या असंख्य भयणींक हे येवजणेचो लाभ मेळटलो। ह्या वेळार उलयतना दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी देशाची प्रगती खातीर बायलांक सशक्त करप गरजेचें आसा अशें सांगलें। आयज जाल्ले कार्यावळीत सुमार 2500 परस चड लाभार्थ्यांक मान्यताय प्रमाणपत्रां भेटयली। ह्या लाभार्थ्यांक फावो ती औपचारिकताय पुराय केल्या उपरांत फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेक 2500 रुपया मेळटले अशें सांगलां। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी टोरंटोंतल्या भारतीय उद्देगीक समुदायाक संबोधित करतना भारताच्या डिजिटल प्रणालीची भूमिका अधोरेखित केली। कॅनडातल्या बँक, फिनटेक कंपनी आणि नियंत्रकांच्या सहकार्याच्यो महत्वाच्यो संधी तांणी आपल्या भाशणात रेखांकीत केल्यो। केंद्रीय उद्देग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल जपान भोंवडेर आसात। आपल्या भोंवडेर तिसऱ्या दिसा तांणी जपानच्या उद्देग मुखेल्याबरोबर चर्चा केली। उच्चस्तरीय राउंड टेबल बसकेक वांटो घेवन भारत जपान स्टार्टअप भागीदारीचेर चर्चा केली। हातूंत नवाचार आनी गुंतवणूक वाडोवपाचेर तशेंच स्टार्टअप इकोसिस्टम अदीक घटमूट करपाचेर भर दिला। गोयच्या मुक्ती संग्रामातल्या वीरांक समर्पित पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचो लोकार्पण सुवाळो आयज जाता। गोयच्या सुटके झुजांत वांटेकार जावपा खातीर देशांतल्यान आयिल्ल्या आनी एकठांय जमिल्ल्या सत्याग्रहींच्या यादी खातीर हे स्मारक उबारला। पोर्तुगेज सैन्यान निशस्त्र सत्याग्रहींची पयली तुकडी पत्रादेवी हांगा दाखल जाली तेन्ना मशीन गनान फारपट केलो। हातूंत सुमार 74 सत्याग्रहींनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली। रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिव्हिएरा हांणी एक्युप्रेशर, सुजोग, व्हायब्रेशन, नॅचरल थेरपी भलायकी शिबिराचे 26 ते 31 ऑगस्ट मेरेन आयोजन केला। हे शिबीर पणजेच्या इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या कार्यालयात जाता। पुराय शिबिरा वरवीं भलायकेची तपासणी फुकट जातली। फकत नोंदणी फी लागू जातली अशें आयोजकांनी सांगलां। देशभरात ओणम आणि ईद मिलाद उन नबी सण व्हडा दबाज्यान मनयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमावरवीं ओणम आणि ईद मिलाद उन नबीची देशवासियांक परबी भेटयल्या।